कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र चॅप्टर 4. आमी क्रिस्ताचे सेवक आनी देवाचे गुट परगट करूंक नेमलोले कारबारी म्हूण मनशांनी आमकां लेखचे. दर कारबारी विस्वाशी जावचो, होच तांकां आसचो गरजेचो गूण. तुमी वो मनशाचे कसलेय न्याय सोबेन म्हजी नीत केली म्हूण हांव परवा करीच ना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हजें अंतस्करण नितळ आसा खरें, तरी पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण निर्णय घेयना. म्हजी नीत करूंक एकलोच आसा तो सोमी. ह्या पासत आदीं फुडेंच सोमी ये पर्यान कोणाचीच वो कित्याचीच तुमी नीत करूं न्हय. त्या दिसा काळोखांत लिपलोलें आसा तें सोगोट तो उजवाडा हाडटलो आनी सगळ्या मनाच्यो कल्पना उगडाप्यो कोत्तलो. तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ती वाखाणणी दितलो. भावां भयणीनो, हांवें सांगलां तें तुमच्या फायद्याक म्हाका आनी आपोलोक लायलां. बरयल्लें आसा ताचे भायर वचूं नाकात. हे म्हणणेचो अर्थ आमकां लावून सांबाळात. कोणेच गोरवान भरोन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपर्वा करची न्हय. तर हेरां परस तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता? दुसऱ्या कडचें घेवन नासलोलें तुजे कडेन आसा कितें? दुसऱ्या कडचें घेवंक नासलोलें तुजे कडेन आसा कितें? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी गिरेस्त जाल्यांत, आमकां कोणाक लागून? तुमी राजवट चलोवंक लागल्यांत? शाब्बास, खरेंच तुमी रायपण चलोवंक पावचीं आसल्यात. तेन्ना आमी तुमच्या वांगडा रायपण चलयतले आसल्या. पूण सत कितें? आम्हा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिला म्हूण म्हाका दिसता. आमी मोन्नाचें फर्मोण पडलोल्या मनशां परी जाल्यांव. हय, सगळ्या संवसारांत देवदुतांनी आनी मनशांनी आमकां केण्ण्यांचो म्हाल करूंक तांचे मुखार आमकां उबे केले. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवें शाणीं, आनी आमी अशक्त, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. हे घडये पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसतांव आनी विंगले भोंवतांव. आमी मार खातांव, घरदार आमकां ना, हात पांय झरोवन आमी कश्टतांव. गाळी सोवून आमकां अपमानतात तेन्ना आमी आशिर्वाद घालतांव. धुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा कोत्तात, पूण आमी दुलोबायेन उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या संवसाराचो मेळो कसो आमकां धरतात. कोरिंथकारांक पावलुचो उलो. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजीं भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां बूद दिवंक हें बरयतां. खरेंच, तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी पर्यान गुरू आसले जाल्यारूय तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें शुभ वर्तमाना उदेशीं हांवेंच तुमकां जल्म दिला. म्हणटच म्हजी देख घेयात म्हूण तुमकां उलो कोत्तां. ह्याच पासत तिमोथाक हांवें तुमचेशीं धाडला. तो सोम्या सोवें म्हजो चड मोगाचो आनी विस्वाशी पूत. क्रिस्ता सोवें हांवें धरलोले वाटेचो तो तुमकां उगडास कोत्तलो. तीच वाट सगळे कडेन दर एके पवित्र सोबेंत हांव शिकयतां. हांव तुमकां भेट दिवंक येवचो ना म्हूण धरून तुमचे मदलीं थोडीं जाणां गोरवान फुल्ल्यांत. तरी सोम्याची खुशी जाल्यार हांव तुमकां भेट दिवंक रोखडो येतलों. आनी तेन्ना गोरवान फुल्लोल्यांचीं उतरां न्हय, पूण पदवी कितली ती पळयतलों.
कित्याक उतरांचेर न्हय पूण पदवेचेर देवाचें राज दल्ललें आसा. तुमकां कितें जाय? हातांत बोडी घेवन हांवें तुमचे शीं येवचें, वो मोग आनी दुलोबाय घेवन येवचें? देवाचें उतर हें.